नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक चित्र विचित्र गजाली जायत आसात. कालच्यान आतां मेरेन 6 जाण सोंपले कोविडाक लागून. पण त्या 6 जाणांतली 3 जाण हे कोविड हॉस्पिटला भितर सोंपले नात, तर कोविड हॉस्पिटलाच्या भायर सोंपले. ताका लागून कोविड आनी आज मेरेन जे आमी परत परत म्हणटाले टेस्टिंग कित्याक गरजेचें तें म्हाका दिसता लक्षांत येतलें. की आता हॉस्पिटलांच्या भायर अकस्मात लोक सोंपपाक लागल्यात आनी जो मेरेन आमची टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडना आनी चड टेस्टिंग जायना तो मेरेन हें खंय पावत तें सांगपाक जायना. दुसरी गजाल, आमची जी डिस्चार्ज पॉलिसी आशिल्ली त्या डिस्चार्ज पॉलिसी लागूनय नवीन प्रश्न तयार जावपाक लागल्यात. 10 दिसांनी मनशाक डिस्चार्ज करतात, मागीर ताका 7 दीस होम क्वॉरंटायन राव म्हूण सांगतात. पण अशी काही केसी आता मुखार येवपाक लागल्यात की त्या 10 दिसांतल्या डिस्चार्जा उपरांत 7 दीस क्वॉरंटायन रावन सुद्धा कांय जाण पॉझिटिव्हच आसात. कांय जाणांक ताजे उपरांत सिम्पटम्स येवपाक लागल्या. आनी ताका लागून अगेन इट कम्स टू द सेम पॉयंट की जो मेरेन टेस्टिंग आमी वाडयनात आनी फाल्यां जर कोणाक असिम्टोमॅटीक पेशंटाक घरा कडेन सुद्धा राव जर म्हणलो तर परत जेन्ना तो घरांतल्यान भायर सरतलो तेन्ना ताका टेस्ट करून तो नेगेटिव्ह जाला हे कन्फर्म करूनच ताका परत भायर सरपाक दितले अशी व्यवस्था आमचे कडेन ना. कारण आमी दिसान दीस टेस्टिंगच कमी करपाक लागल्या. कितें हा गोंयची परिस्थिती कशी जातली फुडें? गोंयभरच्यान आमकां रिपोर्टर जॉइन जाल्यात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमच्या चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्या. लौकीक, कितें हा आयची अपडेट प्रशासनाच्या लेवलाचेर, सरकाराच्या लेवलाचेर? गायडलायन्स दिल्या काल लेट येयल्ल्यो ते आमच्या लायव्हाक मेळून त्यो ब्रीफ करूं आपण. येस, गो अहेड. ओके. एमएचओच्यो गायडलायन्स येयल्यो त्यो सांगता रिस्ट्रिक्ट नायट कर्फ्यू आहा रातचे 8:00 सकाळी 6 पर्यंत जो नायट कर्फ्यू आहा तो नायट कर्फ्यू काडपाचे गायडलायन्स आहा. त्यो आसचेना. मागीर योगा इन्स्टिट्यूट आनी जिम बी चालू करपाचे हे दिला, पण ते चालू करपाक 5 ऑगस्टासून. तेजे पयलीं सेंटर गायडलायन इश्यू करतले. मागीर ह्यो सगळ्यो एसओपी 1 ऑगस्टाच्यान लागतल्यो. तेजे उपरांत स्कुलां आनी कॉलेजी 31 ऑगस्ट पर्यंत बंद करपाक, म्हणजे तेच्या खातीर कन्सल्टेशन प्रोसेस केल्लो गव्हर्नमेंटान आनी ते 31 ऑगस्ट पर्यंत बंद करपाचो निर्णय घेतला. तेजे उपरांत ज्यो कंटेनमेंट झोनाच्या भायर सुद्धा ज्यो गजाली हे केल्या पळय न्हू, रिस्ट्रिक्ट केल्या. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, entertainment parks, theaters, bar, auditoriums, assembly hall and similar places, and the social, political, sports, entertainment, academic, cultural and religious functions of large gatherings. ह्यो सगळ्यो रिस्ट्रिक्ट केल्या. आता हेजेर आता स्टेट गव्हर्नमेंटाक आपल्यो गायडलायन्स इश्यू करच्यो पडटल्यो. एक गजाल लौकीक जाल्या जी आमकां आजूय आयकूं येता की 11वीचें जे एडमिशन स्टार्ट जाला ताका लागून बरोच गोंधळ जाला. जशें हायर एज्युकेशनान ऑनलायन एडमिशनाची व्यवस्था केल्ली तशी 11थाच्या एडमिशना खातीर अजून पर्यंत तशी व्यवस्था ना. आनी ताका लागून पालकय काचाबूल जाल्यात, भुरगीं मातशी गोंधळ्यात आनी मात तांकां जग मारत स्कुलांनी येवन चॅक करचें पडटा एडमिशन केन्ना कितें तें. हो गोंधळ जाला आज. हय, कित्याक प्रमोद 28 तारखेर रिजल्ट जालो 10वीचो. रिजल्ट जालो की नेक्स्ट डेच्यान ह्यो गजाली सगळ्यो स्टार्ट जाता एडमिशनाच्यो. पेरंट्सांक बऱ्या हितून आपल्याक जाय ते हितून एडमिशन मेळटलें, टायमार वयचें पडटा, कॉम्पिटिशन आसता तितून. सो आमकां खुबशे अशे पेरंट्स सांपडले स्कुलांनी जे तिंका हें ना, ऑनलायन फॅसिलिटी ना आनी ते स्कुलांनी पावले आनी तेंच्यांनी कांय स्टँडर्ड सगळी सेट केल्ले ना. अश्यो गजाली खूब कडेन जाल्यात. या थँक्स अ लॉट. आमी एज्युकेशनाक हेजेर कॉन्टॅक्ट करपा म्हणून एज्युकेशन नावाचे एज्युकेशन डायरेक्टर आहा तांकां म्हणजे ते इतले संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो, पण ते आमकां मेळना. आमी ट्राय करीत आसले हेजेर कितें करपाचें. प्रमोद, आनी तिसवाडीची अपडेट आसली. काल एक मळ्यान एक केस सापडलेली पयर ना 7 डेज बॅक मळ्यान केस सापडली. तेजी फॅमिली मेंबर 7 फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह सापडले. तेंचे 7 दिसा पयलीं सॅम्पलां घेतलेलीं. आयज तेंचे रिपोर्ट येयले आनी आयज ते पॉझिटिव्ह सापडल्या. थंयचे लोक मागता की जे क्लोज कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग, क्लोज कॉन्टॅक्टाचे फॅमिली मेंबरांची टेस्टिंग जाता तेंचे तरी रिपोर्ट्स इमिजिएटली दिवपाक जाय. बाकीचे
बाकीच्या वाड्या वयले वा पयस पयसल्या लोकांचे करता तेंचे कमी डावट आसता ते लेट मातशें जालें प्रॉब्लेम ना हय सामकी खरी गजाल. हांव परत ज्या विशया वयल्यान सुरवात केल्ल्या त्याच विशयाचेर परत येता की ही केस आसा मळ्यांतली. पयली गजाल म्हळ्यार तांच्या फॅमिलींतलो एक मनीस पॉझिटिव्ह टेस्ट जातकीर फॅमिलींतल्या क्लोज कॉन्टॅक्ट्सांचे रिझल्ट येवपाक 7 दीस लागले. आनी ह्या 7 दिसां भितर हे एसओपी बदलल्यात की जो मेरेन फॅमिलींतल्या मनशाक सिमटम्स येनात तो मेरेन खंय फॅमिलींतल्या मनशांचे सुद्दां टेस्टिंग जावची ना अशी प्रकारचे जगावेगळे एसओपी आमच्या प्रशासनान लागू केल्यात. ही जी केस आसा मळ्यांतली इज अ क्लासीक केस. पयली रिझल्ट येवपाक 7 दीस. 7 दिसांनी जेन्ना रिझल्ट येता तेन्ना लक्षांत येता की 7 मेंबर ऑफ द फॅमिली पॉझिटिव्ह. आनी त्या 7 दिसां भितर आमच्या सरकारान एसओपी चेंज करून ठरयला की फॅमिलींतल्या मनशाचे सुद्दां जो मेरेन सिमटम येना तो मेरेन टेस्टिंग जावची ना. म्हाका दिसता दिस इज अ ग्लॅरिंग एक्झाम्पल. या लौकिक. तशीच एक केस तिसवाडी तालुक्यांतूच आहा. एक तिसवाडींतलो भुरगो जो वास्को कामाक आसतालो तेका मदीं कॉन्टॅक्ट येयल्ले म्हणजे कोणाक तरी कॉन्टॅक्ट जाल्ल्याचो डावट आसलो म्हणून टेस्टिंग केलें. 27 जुनाक तिणें टेस्टिंग केल्लें. तेका मेसेज येयली तुजें टेस्टिंग जालां पण दुसरी मेसेज जी पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह येवपाक जाय आसली तो मेसेज तेका केन्ना येयलोच ना. तेजे उपरांत मदीं तेका सिमटम्स दिसले ह्या दिसांनी म्हणजे बरें एक 15-20 दीस सोडून तेका हालींसर सिमटम्स दिसले म्हणून टेस्टिंग केलें. टेस्टिंग केल्या उपरांत तेका तेजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयलो. तो आपूच जालो. तेणी मोबायलूच स्विच ऑफ केलो. खंयचीच ऑथॉरिटीक तेका कॉन्टॅक्ट करपाक मेळना जालें. तेका 2 दीस ट्रेस करपाक लागलो. कारण 2 दिसांनी तो ऑफिसर पावलो आनी तेका थंयच्यान उखलून हाडलो. तेजे उपरांत फॅमिलीक तेजे कशें आहा ते एकेच घरान 4 वेगवेगळे म्हणजे फॅमिलीज तेंच्यो पण वेगळ्यो वेगळ्यो रावता पण एकेच बिल्डिंगेन रावता. सो 20 जाण रावता. 20 काय 22 कितें रावता. सो तेंका सगळ्यांक 2 दीस तो तेंच्या वांगडा आसलो. सो तेंका सगळ्यांक टेस्टिंग करपाक जाय आसलें. त्यो सेंटरान गेलो टेस्ट करपाक जाल्यार तेंका सांगलें तुमकां कांय तशी टेस्ट करपा सारके सिमटम्स ना सो तुमची टेस्ट करपाची गरज ना. परत सेम प्रॉब्लेम आमी डिस्कस करता. दुसरे पणजे तिसवाडीच्यो केसीस पयल्यो जाल्यार पणजी अर्बनाक कनेक्टेड 61 खोर्ले कनेक्टेड म्हणजे खोर्ले सेंटराक कनेक्टेड 12 आणि चिंबेलाक कनेक्टेड 64 तिसवाडी टोटल 137 केसीस दिसता. आनी एकूच पॉयंट म्हाका करपाक जाय पयलीं डिस्कस केल्लो 28 तारखेक तो की पेंडींग उरता सॅम्पलां. लास्ट टायम आमी डिस्कस करताले तेन्ना 6000 पेंडींग आसले. आज आमी डिस्कस करता तेन्ना काल सॅम्पलां 5181 म्हणजे 5000 आमी धरले आनी आमी जर रेंज काडली तेंची की 10% पॉझिटिव्ह जाता. अशें 9 to 10% आमकां पॉझिटिव्ह सापडटा प्रत्येक सॅम्पला फाटल्यान. सो अवेटेड रिपोर्ट अवेटेड ऑफ 5000 आसा 10% काडीत जाल्यार आमी 500 केसीस. सो 500 केसीस खंय तरी पॉझिटिव्ह आहा अवेटिंग देयर रिपोर्ट्स. अवेटिंग देयर रिपोर्ट. सामकी खरें. इफ यू टेक दॅट नंबर जाल्यार 500 केसी आज खंय तरी आसात आनी स्वता क्वॉरंटायन करून घेतला काय ना हें कोणाक खबर ना आनी आमचे रिझल्ट येना. आनी ते रिझल्ट येनात म्हणून आमी टेस्टिंग वाडोवपा वाट्याचें टेस्टिंग कमी केलां. हांव आतां काणकोण सावन सुरवात करतां. बबेश बोरकार आमचे बरोबर. बबेश, काणकोणची अपडेट कितें चल्लां? प्रमोद बाब 4 दीस हांगा टेस्टिंग बंद आशिल्लें. आज आपयल्या टेस्टिंग करपाक जे कोण आयिल्ले तांकां आज आपयल्या. पूण एक मोठी अजापाची गजाल एक नोट केली ती अशी की जेन्ना कळटालें एकलो कोण पॉझिटिव्ह आहा 2 जाण पॉझिटिव्ह काणकोण मेळ्ळा म्हणून लोक इतले अवेअर जाताले. सोशल डिस्टन्स ते सगळें मेंटेन जातालें. पूण ह्या 4 दिसां एक अशी नोट केलें की लोक विसरल्या हो कोविडाचो काळ म्हणून विसरल्या काय दिसता. म्हणजे लोक बिंदास भोंवता. खंयच पयले कडेन सोशल डिस्टन्स लोक कांयच केअर घेना ह्या 4 दिसांक. हें नोट केलें आमी. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे पळय कारवारच्यान काणकोण कामां येताले डेली कांय लोक येताले मडगांव कामां येताले अशी लोक जे आसा पळय आतां येवपा लागल्या हळूहळू येवपा लागल्या आनी भाड्यान घेवन ते आतां चालू करपाक लागल्या चालू करपाक लागल्या इतलें. थँक्स अ लॉट बबेश. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. थंयच्यान हांव मुखार वता. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार मडगांव. कितें चल्लां मडगांव? ESI हॉस्पिटलूय आसा थंय आनी येदी व्हडली साश्ट आसा. सो सावयो कितें आहा मडगांवची अपडेट? सर आज जसे डॉक्टर आयलान सांगला तशी 3 डेथ झाले आहेत. एक फ्रॉम पिलार, एक फ्रॉम चांदोर आणि एक फ्रॉम मालेगाव. हे 3 पेशंट एक्सपायर झाले. सो ऑल पेशंट हॅड दॅट co-mobility this thing and they expired. Sir, another thing, sir, is there are cases in Benauling,
one in Peda Benavli, one in Kolwa. So in ESI, there are at the moment there are 170 patients which are symptomatic. तसेच सर पेडा खारेबाजार काल सर 4 टेस्ट पॉझिटिव्ह मेळ्ळे, 4% पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आणि हे म्हळ्यार सर ताचो रिपोर्ट केलेलो 24 आणि रिजल्ट मेळ्ळो काल 29. सो 5 दीस दे वर नॉट इन होम क्वारंटाईन, ते भोंवत आसले. सो देर इज फियर ऑफ मोर पीपल बींग गेटिंग इन्फेक्टेड. तर तशेंच आमी लास्ट टायम कालूच सांगलेलें की कुंकोळी अजून कंटेनमेंट झोन केलो ना म्हण. तर थिंगा 71 केसीस आहाय, 41 केसीचा रिपोर्ट इज अवेटेड. आणि सर पहिले डॉक्टर जी हेल्थ सेंटर आहा बाली तेणी कलेक्टरा लेटर केली, मागीर म्युनिसिपालिटीन केली. तर आयज एक कॉन्सिलर शशांक देसाई ताणें एक लेटर केल्या कलेक्टरा, तशेंच चीफ सेक्रेटरीक तेजी कॉपी धाडल्या की जरी तर कंटेनमेंट झोन कोण प्रॉपर एक्शन जर कुंकोलीक जायना वो लोकांक जी सेफ्टी जाय ती जायना जाल्यार ही वील गो फॉर PIL. तर तशें आयज सर एक गोगडात एक प्रायवेट हॉस्पिटल थिंगा केसीस मेळ म्हण तेणी वॉलंटरीली ते बंद केलां कित्याक तांचे नर्सीज आनी स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ म्हण. तर राया आयज आमचो DYSPक वचपा पडलें कित्याक थिंगा लोक मातसो काचाबूल जालो कित्याक तांकां सर प्रॉपर फॅसिलिटी ना, अजून तांचे टेस्टिंग जायना. सो ताका लागून आतां DYSPन वचून तांकां एश्युअर केला की तांकां टेस्टिंग तशेंच तांकां कितें गोवोरमेंटाचो हेल्प जाय तो मेळटलो म्हण. येस सर. या साश्टी भितर 2 एरिया आसात. एक राय जंय कंटेनमेंट झोन आसा पण टेस्टिंग जायना. दुसरी कुंकळी जंय टेस्टिंग जाला, रिपोर्ट अवेटेड आहात पण 71 केसीस जाले, 71 केसीस तरी कोण कंटेनमेंट झोन करना. सो आमची स्ट्रॅटजीज कितें, आमी प्रत्येक निर्णय घेतना कसल्या आधाराचेर घेतात हाचो दिसता म्हाका प्रत्येक मनशाक प्रश्न पडटलो. कारण दीज आर क्लासीक केसीस. सारके राय आनी कुंकळी दोनूय साश्टी भितर एक कडेन कंटेनमेंट झोन आसा पण टेस्टिंग ना, दुसरे कडेन टेस्टिंग जाला, रिपोर्ट्स अवेटेड पण कंटेनमेंट झोन ना. वेन देर आर ऑलरेडी 71 केसीस आनी लोक मागतात, कावन्सिलर मागतात पण कांयच हलना. सो कोणाच्या इंटरेस्टा खातीर कोण डिसिजन घेता, म्हाका दिसता हाचो सोद आतां घेवचो पडटलो. लोकांकय घेवचो पडटलो, कावन्सिलराकय घेवचो पडटलो, जर्नलिस्टाकय घेवचो पडटलो. कारण हे जर डिसिजन मेकिंग जर पळयलें हातूंत भितर युनिफॉर्मिटी खंयच ना. येस हाव यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. तशें मारगांव गांधी मार्केट एरियान थोडी रेजिडेन्शियल हावजीस आहात थिंगा सर आतां 3 केसीस मेळ्ळे. थंय बी केसीस सर जायते दीस पयलो रिपोर्ट केलोलो पण ताचो रिजल्ट आयज मेवला. सेम इट्स द सेम प्रॉब्लेम जो प्रत्येक कडेन दिसपा लागला आणि आमचे एडमिनिस्ट्रेशन हालना. डेथ्स वाडपा लागल्यात पण हालना. टेस्टिंग वाडपाक जाय पण हालना. हांव थंयच्यान वता वास्को, जंय ऑन ग्राउंड परिस्थिती कितें आसा ती पळोवया. ताचे उपरांत आमची किती दशे जाल्या ऑन ग्राउंड आणि हे सरकार ते कशें हँडल करता, ते दशेची दुर्दशा करता काय कितें तेंय म्हाका दिसता कळटलें. विक्रम, वॉट इज द सिच्युएशन? सर वास्कोन म्हणटा ते ह्या दिसांनी वेगळीच तांडाक जावपाक लागल्या. म्हणजे आता सद्याक आमचे वास्कोन देर आर 3 कॅटेगरीज. म्हणजे आयदर यू आर पॉझिटिव्ह, आयदर यू आर नेगेटिव्ह, और तुका मातसो कोरोना जाला. दिस इज अ क्लासिक एक्झाम्पल. कित्याक सद्याक सर आता एक मातसो कोरोना कसो जाता? आय एम टेलिंग यू सर, एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, आय विल नॉट टेक द नेम, एक मामलेदार ऑफिसान सर पयलीं सद्याक तुमकां सांगपाक 4 पॉझिटिव्ह जाल्या, म्हणजे इन्क्लुडींग 2 तलाटीस. आणि CID ऑफिसान थंय सोडा 3 लोक पॉझिटिव्ह जाल्या. आणि एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान सर एक 5 लोकांक जे सिम्पटम जाले, दे आर व्हेरी क्लोजली असोसिएटेड विथ द कंटेनमेंट झोन. जेन्ना त्या 5 लोकांक सिम्पटम जाले, ते 5 लोक टेस्टिंगाक गेले, 4 पॉझिटिव्ह, 5 पॉझिटिव्ह आयले इनिशियली. 4 लोकांक तांच्यानी हे केलो आणि तो 5वो मनीस आसा ताका डावट आयलो की ना आपले असं जावंक शकना. सो ताणें कितें तरी खंय तरी फोन बीन करून तो परतो टेस्टिंग केलो आणि तो नेगेटिव्ह आयलो परतो. सो जेन्ना बाकीच्या लोकांनी सांगलें की अरे तो नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दाखयल्लो परतो नेगेटिव्ह कसो आयलो, जाल्यार ताका अशें सूत्र सांगता भितरल्यान की ताका डॉक्टरान सांगता ताका मातसो कोरोना जाला म्हणून. सो दिस इज कोरोना, नॉट कोरोना आनी मातसो कोरोना, आनी दॅट पर्सन इज कम टू वर्क ऑल्सो. म्हळ्यार गोंया भितर सध्या फोन मारून पॉझिटिव्हाचे नेगेटिव्ह जावपाचे प्रकार सुरू जाले. आणि एक एक्झाम्पल सर, एक मामलतदाराच्या ऑफिसान थोड्या लोकांक मेसेज आयले की अमको मनीस पॉझिटिव्ह जाला
आनी जेन्ना ते चॅक करपाक गेले ते मेसेज मोबायलाचेर मेसेज आयली की इज ऑलरेडी नेगेटीव म्हणून. सो अशें जावंक लागलें हांगा. आनी लोक सर इतले फ्रस्ट्रेट जाले आमच्या जशें आमी म्हणटा पळय सर जेन्ना भुरगे कॉपी करपाक सोदता दे कम विथ इनोवेटीव आयडियाज अशे आमचे वास्कोन लोक इतले फ्रस्ट्रेट जाले की अशें आयकूंक येता थोडे म्हणजे सुत्रांगण जे हॉस्पिटलांतल्यान थोडे लोक सर आतां ते नेगेटीव येवपाक जाय म्हणून इल्लो काजू फेणी मारून टेस्टिंगेक वता म्हणजे गळ्यांक तरी जळून तरी कितें तरी जातलें आनी ते क्लियर जातलें अशें अशें हांगा सद्या प्रकार चालू आसा वास्कोन. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जी आमची कोवीड केअर सेंटर आसा ताजे सर डे इन डे आउट कंप्लेन चालू आसा. म्हणजे काल सुद्दां म्हाका फोन आयले की तें जेवण जें आसा तांकां टायमार पावना पोतयांनी घालून तांकां जेवण दिता. म्हणजे जेन्ना पॉलिटिकल रॅली जाता तेन्ना बिर्याणी बरे ते बॉक्सांनी घालून दिता पूण जेन्ना एक मनीस बरो ना ताका ते पोतयेन घालून सर एक प्लास्टिकाची पोती आसता पळय तशें घालून तांकां दिता तें टायमार पावना. जेन्ना आमी ते डेजिग्नेटेड ऑफिसराक जेन्ना आमी मेळपाक गेले ही सेड दॅट आमी जे हॉस्पिटल घेतला वी हॅव टेकन विथ रेक्विजिशन म्हणजे जे फॅसिलिटी भितर अवेलेबल आहा तातूनच आमी मॅनेज करता. हाऊस किपींग स्टाफ थोडे येवंक दिता सो दे आर वर्किंग विथ द हेल्प ऑफ व्हॉलंटियर्स आनी तांचे डायरेक्ट केल्या जे फूड सप्लायराक की टायम टू टायम 12:30 भितर जेवण पावंक जाय आनी बाय 1 o'clock इट शूड बी डिस्ट्रिब्युटेड आनी इट शूड कम फ्रॉम पॅकेट्स. दिस इज द सिच्युएशन इन वास्को. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आतां सद्याक अशें सिच्युएशन आसा की लोकांच्या मनान सद्याक आतां भंय निर्माण जाला म्हणजे वी आर रिपोर्टिंग सो मच ऑफ डेथ्स सो ताका लागून एक भंय निर्माण जाला. पूण गांवच्या लोकांक जरी पळयत जाल्यार देर इज नो सोशल डिस्टन्सिंग. आनी एक गजाल म्हणटा ती वास्कोन आयज मेन म्हणटा ती आयज लोकांचो ऑलरेडी बोवाळ जाल्लो आसा की गव्हर्मेंटाचे ज्यो कोरोनाचे हाजे बाबतीचे ज्यो SOP जाल्या ते केन्ना केन्ना चेंज जायत आसा. सो दे हॅव डिमांडेड प्रॉब्ली वास्को इज द फर्स्ट सिटी तांचे क्लॅरिटी मागल्या फॉर गणेश चतुर्थी. म्हणजे गणेश आतां चतुर्थी जे फंक्शन फुडें आसा जायते लोक हांगच्यान सावंतवाडी वता कोण कारवार वता आनी वेगळ्या गांवांनी वता. सो तांकां सांगल्या खंय जे मनीस वास्कोच्यान येतले दे हॅव टू कम 15 days इन एडवान्स ताजे नाल्यार तांकां येवपाक मेळचना म्हणून. सो ते आतां 15 दीस पयलीं वचपाचें कितें करपाचें ते गायडलायन येवपाची. जावं आतां जनता कर्फ्यू जाला ताका सांजचे तांच्यांनी सांगलां की कर्फ्यू काडलेलो आसा पूण चवथीचे एक दीस पयलीं समज जनता कर्फ्यू लायलो जाल्यार विसर्जन कशें करपाचें असो एक बोवाळ चालू आसा वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम. इम्पॉर्टंट गजाल एकूच आसा की जी कोविड केअर सेंटरांतली फॅसिलिटी विशीं आमी उलयतात की सरकारान एक स्टेटमेंट केल्लें की लोकांनी 5 स्टार फॅसिलिटी एक्सपेक्ट करची न्ही म्हणून. म्हाका दिसता की गोंयकार 5 स्टार फॅसिलिटी एक्सपेक्ट करना. कोविड केअर सेंटर म्हळ्यार कितें गोंयकाराक पुरेपूर खबर आसा. पूण एकच गजाल म्हाका दिसता सरकारान लक्षांत घेवपाक की गोंयकार हो देसेंत. सो जेन्ना तो कोविड केअर सेंटरान वता तेन्ना पिवपाक गरम उदक मागप हें 5 स्टार न्ही. न्हावपाक गरम उदकाची अपेक्षा दवरप हें 5 स्टार न्ही. एक प्रॉपर बॉक्स तातूंत भितर आपल्याक जेवण मेळटलें हाची अपेक्षा दवरप हें 5 स्टार न्ही. आनी प्लास्टिकाच्या पिशव्यांत घालून दवरप हें सरकाराचें काम न्ही. म्हाका दिसता इतली गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की 5 स्टार गजाल न्ही 3 स्टार 2 स्टार सुद्दां गोंयकाराक पुरो. पण ती हाफ स्टार करून सरकारान दिवन तुमकां 5 स्टार जाय काय कितें विचारचें न्ही. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट. गोंयकार हो देसेंत तितलें सरकारानूय मातशें देसेंत जावन वागचें इतलीच म्हाका दिसता गोंयकारांची अपेक्षा आसा. हांव थंयच्यान विवेका म्हऱ्या वता फोंड्या. विवेक फोंडेची अपडेट कितें आहा? प्रमोद मेजर कोरोनाचो आतां हिट जाल्लो आसा तो मडकय मतदारसंघाक. आतांची पर्यंत अपडेट सांगता तुका आडपय जवळ जवळ 27 केसी मेळ्ळ्या आनी गावण्या म्हणटा थंय 17 केसी. आनी म्हाका दिसता दोनूय ज्यो प्लेसीस आहा आतां मायक्रो कंटेनमेंट करपाक लागून आमदाराचो प्रयत्न चालू आसा. आतांच ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या 3-4 मुद्दे आहा प्रमोद. हांव रोखडेच सांगता तुका. एक म्हणल्यार जे पळय कोविड सेंटर करपाक जाय प्रत्येक मतदारसंघान ताजेर विशीं ताणें म्हणलां की सगळे गरज आहा ती. आनी दुसरी म्हणल्यार फाल्यांच्यान डेली 7 सुमार प्रत्येक देवळान महामृत्युंजय जप जातलो ह्या कोविड दुयेंसा लागून सकाळी 7 वरांचेर. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे पळय आतां हें जाल्या बजेट जे मांडलां गव्हर्मेंटान ते बजेट जे आहा ते चड एक्सेस बजेट मांडलां. कारण फाटलें जे बजेट आसलें ते 50% पासून तेंच्यांनी ते फंड यूज करूंक ना हो एक ताणें आरोप केल्लो आसा. तिसरी गजाल पयर जी असेंब्ली जाली 1 दिसाची तितूर 3 प्रश्न तो सुदीन ढवळीकर आपूण मांडूंक सोदतालो म्हणून पावलो पण खंय तरी बोवाळ जालो आनी आपल्याक ते बंद करचें पडलें. म्हत्वाचे विशय आशिल्ले एक आशिल्ले फायनान्स दुसरे कोविड आनी तिसरें म्हणल्यार ऑनलायन जे शिक्षण आसा तेजेर आपल्याक उलोवपाचें आशिल्लें. पण एक वर सुद्दां घेतल्यार एक 8 पर्यंत असेंब्ली चालू दवरूंक जाताली पण
अडीचांकूच ती असेंब्ली बंद केली आणि आमकां वॉकआउट करचें पडलें आणि सगळे भायर सरले म्हणून. सो गव्हर्नमेंटान क्लियर कट येवचें. लास्ट एक मेजर हें आसा की जी संजीवनी शुगरकेन फॅक्टरी इतलो तेंप चालू आशिल्ली ती खंयच्याच वर्सा बंद पडोंक ना आनी ह्या वर्सा कित्याक लागून बंद पडली हेजेर सीएमान मातशें लक्ष घालचें आनी जो कितें पेमेंट तेंचो लॉकबॅक उरला फाटलो शेतकऱ्यांचो हो रोखडोच तांकां गव्हर्नमेंटान दिवचो म्हणून. प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान फोंडे सावन वता सांखळी आनी दिवचल. विनायक कितें अपडेट? सर सांखळे आयज एक पेशंट मेळ्ळा नावेली जो इंडस्ट्रीन थंयसरल्याच इंडस्ट्रीन कामाक वयता तो एक पेशंट आयज मेळ्ळो आसा आनी 2 पेशंट गोकुळवाडी हांगासर मेळ्ळेले आसा. ते सांखळे जाले. दिवचलेन हेलिपॅड दिवचल हांगासर एक पेशंट मेळ्ळो आसा आनी दिवचल जे कोवीड केअर सेंटर आसा त्यांची अपडेट घेवपाक जाय हांवें प्रयत्न केलो. काल पर्यंतचे अपडेट म्हाजे कडेन आसा. काल पर्यंत थंय 30 पेशंट एडमीट आसलेली 41 पेशंट ते रिकवर्ड जावन भायर सरलेले आसा. ही एक बरी गजाल फुडें येता. दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार काल बरी गजाल विनायक. एक गजाल लक्षात दवर, गोंयभर अशी केसी आसात जांकां 10 दिसांनी रिकवर म्हणून घरा धाडल्यात आनी ताजे उपरांत तांकां सिम्टम्स येवन ते पॉझिटिव्ह टेस्ट जावपाक लागल्यात. सो जेन्ना रिकवरीची फिगर जेन्ना आमी सांगतात तेन्ना म्हाका दिसता लोकांक एक गजाल सांगपा जाय की हांकां टेस्ट करनासतना घरा धाडिल्ली रिकवरी ह्यो. सो ताका खरेंच अजून मेरेन पॉझिटिव्ह आसात काय निगेटिव्ह आसात हे कोणाक खबर ना. लोक सांगतात आपल्याक टेस्ट कर म्हणून घरा धाडचे पयलीं आनी सरकार करपाक तयार ना अशी परिस्थिती आहा. येस सर. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार काल लेट इव्हनिंग सांखळे एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. बीजेपीच्या सांखळे मतदारसंघाच्या कमिटीची प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली ऑन द इश्यू. काँग्रेस पार्टीन जो एक व्हिडिओ काल व्हायरल केल्लो अगेन्स्ट द सीएम ऑन कोविड त्याचे असते त्यांचे असे म्हणणे असते तितून की जे अपोजिशन आहे ते बेस्टेड बोवाळ घालता आणि त्यांनी वांगडा येऊन काम करते. पण महत्वाची गजाल तितून एक दुसरो एक पॉइंट असतो. काल सांखळे म्युन्सिपाल्टीचा चेअरमॅन सुद्धा असले प्रेस कॉन्फरन्स. त्यांनी एक गजाल सांगली की सांखळेन ज्यो केसीस दाखयतात सांखळे सीएससी म्हणून ह्यो सगळे पेशंट हे सांखळे म्युन्सिपाल्टी एरियेन येना तर ते सांखळे मतदारसंघ म्हणून ते सगळे पेशंट आसात म्हणाले. आणि मेनली सांखळे म्युन्सिपाल्टी मार्केट एरिया ते एकूय पेशंट ना. त्यांनी लोकांक रिक्वेस्ट केल्या की जे लोक भियाता मार्केटान येवपाक की आमकां थंय गेलो जाल्यार कोरोना बी जातलो तशें कांयच ना. त्यांनी येवन बिंदास फुडलो जो चवथ आसा त्याचो ते बाजार करू शकता. अशें सांगनाका लोकांक जर सांगलें भिवपाची गरज ना म्हण वास्को आनी काणकोण कितें जाता तें पळय लोक खरेंच भिनात आनी भोंवपा लागतात. आज केसी ना आजवर तो फाल्यां केसी आसची ना अशी न्ही. ते सगळे त्यांनी हे सांगला वांगडा की ते सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून जर त्यांची खरेदी केली जाल्यार तांकां काय त्रास जावचो ना. थँक्स लॉट विनायक. थंयच्यान सत्तरी वता. सत्तरी कित्याक कल्पेश सत्तरी परिस्थिती भिवपाची गरज आसा काय भिवपाची गरज ना? ना सर भिवपाची गरज ना म्हणटा सर खरीच भिवपाची गरज आसा. आणि सर जे ऑन ग्राउंड जे लोकल लोक जे आसात जे कंपनीनी फॅक्टरीनी वर्कर्स जे काम करतात ते खरेच भिल्ले आसात. जे मिनिस्टर लेवलाचेर सगळेजण पॉलिटिशियन सांगता भिवपाची गरज ना पण लोकांच्या मदीं एक फावट तुमी वचून पळयात कितली भिवपाची गरज आसा ती. सर सांगपाचें म्हटल्यार कोरोना अपडेट घेवपाचें म्हटल्यार सर वापय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज सर एक कदंबाचो कंडक्टर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो अशें म्हणून सर आयकपाक येता. एक्झॅक्टली अजून म्हाका रिपोर्ट मेळोंक ना सर तो. पण सर कालची अपडेट्स जी हांवें दिल्ली की काल एग्रीकल्चर ऑफिसांचो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आणि थंयसर एग्रीकल्चर ऑफिसान तो कामाक गेल्लो आणि थंयचे सॅनिटायज करून ते बंद केल्ले 2 दिसां खातीर. सो तो आयज सर न्यूज मेळ्ळा की तोच एग्रीकल्चर ऑफिसर वाळपय हायर सेकंडरीन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान लेक्चर दितालो. सो वाळपय हायर सेकंडरीन आयल्लो तो. सो वाळपय हायर सेकंडरी आयज सॅनिटायज करून बंद केल्ली आसा. एडमिशन्स बीन सगळी क्लोज केल्ली आसा. तशेंच सर अशी गजाल एक आयकपाक येता की सत्तरीन ताणें एक एग्रीकल्चर अवेरनेस जो कॅम्प आशिल्लो सर तेका अटेंड आसलो सर. तेका लागून लोकांच्या भितर मातशी कितली भिवपाची गरज आसा न्ही ती एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. आनीक एक गजाल सांगपाची म्हटल्यार 2 हांवें अपडेट्स दिल्ली की म्हादय वांते हांगासर 3 पेशंट मेळ्ळेले आणि तेतूंतली एक पेशंट जी आसा ती हांगासर अडवय काजू कारखान्यार कामाक वयता. आणि प्रॉब्लेम तो असो जाला की 26 जाणांचे थंय स्वॅब्स घेतल्या अजून मेरेन रिपोर्ट येवंक ना आणि कारखानो ऑलरेडी चालूय बीन जालो. सो लोक आतां भिवपाची गरज ना म्हटल्यार आसतना लोक भिता कित्याक तर रिपोर्ट अजून कोणाचे येवंकूच ना आणि कारखानो स्टार्ट केलो जाल्यार एक कशें कितें. सो हो एक प्रश्न आसा. सर आतां सर रिपोर्टच येना म्हणटा भिवप काय भिवप ना तेच कळना.
हय तेच सर. आणि त्याच्या आणि एक सांगपाची गजाल म्हणजे सर आता चवथीचो टायम जे गोंया भायले जे गोंयान येवन रावतात ते चवथीक तांकां आतां वचपाक जाय. आतां सर खंयसर पेशंट मेळ्ळा ताका कोणाचे कोण कॉन्टॅक्टान येयला तोच मनीस चेकअप करपाक वयता असो ना. आतां गव्हर्मेंटा कडेन सगळे जायते लोक अप्लाय करता की आपल्याक भायर वचोंक जाय घरा वचोंक जाय. सो तांची गर्दी आतां चड वाडलेली आसा. सो ताका लागून गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता कितें तरी हेजेर स्टेप घेवन रिपोर्ट्साचे बेगीन कितें तरी करूंक जाय. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव म्हापशा वता. श्याम सुंदर फडते आमचे बरोबर. श्याम, कित्या म्हापशेची बार्देजाची अपडेट? आयची अपडेट पळयली जाल्यार डेलीच्या प्रमाणे ते वाडतच आसा. म्हापशा पळयलें जाल्यार आयज 7 केसी मेळ्ळ्या. करसवाड्यार 5 आणि शेटये वाड्यार 2. हे करसवाड्याचे सांगता आसतना पयलीं पासून सांगलेलें जेन्ना जी पयलीं स्टार्टींग गंगानगर जाल्ली, मागीर शेळप्या, कुचेले आनी करसवाड्या जी दाटीन घरां आसात पळय त्याच हेतून ते म्हण आतां 2-3 फावटी जाले डेली ती करसवाड्याचे 4-5 अशें वाडतूच आसा. दुसरी शिवोले आयज अंजुना 1 आणि पर्रा 2 केसी मेळ्ळ्या. कोलवाळ PSCच्या हितून थिवे 2, 3 कामुर्ले हे रिलेटेड टू म्हापसा केसींच्या हितून आणि कोलवाळ 1, सिरसय 1 हे पयलींचे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे त्यांच्या कॉन्टॅक्टांचे. मागीर हळदोण्यान आयज कांय ना, कलांगुटी आयज कांय ना, परवडचे मेळूंक ना. अश्यो म्हणजे डेली केसी वाडतूच आहा. जरी आयज एक आतां सांगपाचें म्हणजे शिवोले पयर कांय मेळोंक नासले, काल 2 मेळ्ळे, आयज वाडले तशें पूण म्हापशांत वाडतूच आसा डेली. दुसरें सांगपाचें म्हणजे आतां हेणें विक्रमान सांगलें तशें कल्पेशान सांगलें जे गोंया भायले म्हणजे सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्ग तालुक्यांचे जे लोक आसात ते आतां चवथीक लागून घरा वचपाक सोदतात. कित्याक कोविडाचे लॉकडावन जाल्ले तेन्ना तांकां वचोंक मेळूंक नासलें पूण ते दर वर्सा चवथीक लागून वयतात पळय ते सद्या आनी तेंच्या सिंधुदुर्गान अशें केलां की जो कोण चवथीक येतलो जाल्यार तो 14 दीस येवन क्वॉरंटायन रावचो पडटलो. म्हणजे 14 दीस पयलींच तेणे हेतून तेंचे ते दोडा मार्ग आसो, सावंतवाडी आसो किंवा बांदाबी थंय येतले जाल्यार तेंच्यांनी 14 दीस पयलींच येवचो अशें तेंच्यांनी हें केलां. ते हितून मामलेदारान आनी खंय वचपाक लागून लोक तेय बीन गर्दी करतात. ते पेडण्या वता मकबुला आमचे बरोबर. मकबूल, पेडणेची अपडेट कितें? क्विकली. पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार सर आयज कोरगांवान 1 मेळ्ळ्या सर पेशंट. ते हालींच स्वॅब टेस्टिंग घेतलेले. आतां पर्यंत 85 जाल्या सर. जेन्ना आमी म्हणटा आतां चवथीक वयता किंवा येता जाल्यार ताका नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट जाय म्हणटात. जर आमचे कडेन टेस्टिंगाचे जर कमी आसा जाल्यार ह्यांचे केन्ना करतले टेस्टिंग? आणि लोकांचे आनी एक अशें आहे सर सध्या पेडण्या वाठारांत काही जे मेन गांव आसात किंवा मेन जंक्शन आसा ते लोकांची गर्दी जायत आसा. सोशल डिस्टन्सिंग खंयच ना आनी मास्कय वापरिनात. आणि तांकां कशें आसा सर आमी म्हणटा की तांकां कोणी तरी गायड करूचे पण गोंयकार थोडे सांबाळटात आपले जिवा खातीर ते मास्क घालतात की ना वा आपले सोशल डिस्टन्सिंग. जे फॉरेनर आसात किंवा मायग्रंट्स आसात ते करिनात सर. आणि लास्टाक कोणाचेर येता गोंयकारांचेर येता. हे खंय तरी थांबोवंक जाय सर. आणि टेस्टिंगाच्या बाबतींत तर वाडूकच जाय सर जशें तुमी म्हटल्यात तशें. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला पूण म्हाका दिसता सरकारान एकूच गजाल लक्षांत घेवपा जाय. टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, नॉट लेस टेस्टिंग लेस टेस्टिंग लेस टेस्टिंग. आनी जो मेरेन हें आमच्या तकलेंत वतना तो मेरेन कांयच बदलची ना आनी परिस्थिती आनी बिकट जायत वतली. हें जगा कडच्यान शिकात, सगळ्या कडच्यान शिकात. कारण जो मेरेन तें जायना तो मेरेन आमची परिस्थिती जाग्यार येवची ना. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.